सामातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. वर्तो उपादेश. जेजून साधुसेवांचे तोंड धांपयले म्हूण आयकून फारिसेव सांगाता मेळ्ळे आनी तांचे मदल्या एकल्यान जेजूक पारखुच्या इराद्यान अशें सवाल केले. मेस्त्री, नियमशास्त्राचो अति वर्तो उपादेश खंयचो? जेजून ताका जाप दिली. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्पराचो तुज्या देवाचो मोग कर. होच अति वर्तो आनी प्रथम उपादेश. आनी दुसरोय ताचे सारको, तूं जो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. ह्या दोन उपादेशांचेर सगळे नियमशास्त्र आनी प्रवाद्यांचे उतर बांदून आसात. देवाचे उतर हें: वखाणी तुका क्रिस्त.